Job chapter 40. जॉबा लागीं उलोवन त्या फुडें सर्वेस्परान अशें म्हणलें. सर्वेस्पराचे विरोधी सोडून दितले. देवाचेर टिकाकारांनी जबाब येवजिला काय? जॉबान सर्वेस्पराक जबाब दिलो. हांव एक हलकट मनीस, म्हज्यान कसलो म्हूण जबाब तुका दिवंक जाता? म्हज्या तोंडार हांवें हात दवरल्यार अदीक बरें. हांव एकदां उलयलां आनीक हांव जबाब दिवचो ना. हांव दोनदां उलयलां आनीक फुडें कांयच सांगचो ना. दुसरें भाशण. वायटाचें बोळ देवाच्या ताब्यांत आसा. भोंवऱ्याच्या मदल्यान सर्वेस्परान जॉबाक जबाब दिलो. ताणें म्हणलें, एका विरा पोरी तूं तुज्या पेंगटाक बांद. हांव तुका आतां प्रस्न विचारतलों आनी तूं म्हाका ताचो जबाब दितलोय. तूं म्हजें फर्मोण निर्फळ करूंक सोदताय आनी तूं निरपराधी आनी हांव गुन्यांवकारी म्हूण सांगूंक सोदताय. तुज्या हाताक देवा इतलें बळ आसा आनी तुज्यान आपलो ताळो घडघड्या इतलो मोठो करूंक जाता. ये तर तुजें तेज आनी व्हडपण दाखय. तूं परजोळान आनी आनंदान नेस. तुज्या रागाचो क्यूं वतय. प्रत्येक गर्विश्टाचेर तुजी नदर घाल आनी ताका शेवटून खाला आपटी. एकेच नदरेन सगळ्या गर्विश्टांक सोकला दिवय आनी सर खोट्यांक थंयच मारून उडय. तांकां सगळ्यांक जमनींत पुरय. तांकां सगळ्यांक पातालांत धांप. तुज्या उजव्या हातान तूं जैतिवंत जालाय देखून. हांव पयलो तुजो भोवमान कोत्तलो. नदींतलो घडो. नदींतल्या घड्याक पळय. तुजे वरी तोय म्हजी एक रचना. तो एक बैला भाशेन हिरवें तोंड जाता, खाता. पळय, ताच्या भेंडाक कितली ताकत आसा. ताच्या पोटाचे आंगलोतीक कितलें बळ आसा. एका देवदारा रुखा भाशेन ताची शेंपडी घट ताच्या जांगळांच्यो शिरो मजबूतायेन विणलोल्यो आसात. ताची हाडां कांश्याच्यो नळयो कश्यो आनी ताचो सांपलो वतयलोल्या लोखंडाच्या वारावां भाशेन. देवाचे रचनेंतली पयली रचना तो ताच्या रचणारान ताका तलवारीन भेंसडायल्या. रानवटी जानवरां खेळटात त्या दोंगराच्या वाठारान वचपाचो ताका आडवारला. तो सालकांच्या पोंदाक आड पडटा. तो बारीक उफेतोल्या झाडांच्या पोंदाक लिपता. सालकांची पानां ताका सावळी दितात आनी नदीच्या कुशींतलीं झिलकुटां ताका आसरो दितात. नदींक हुंवार आयलो जाल्यार ताका कसलोच हुस्को ना. जॉर्डन नद ताच्या तोंडा मेरेन पावल्यारूय ताका पर्वा ना. ताच्या दोळ्यांक कोण धरतलो व ताच्या नाकांत कोण दोरी घालतलो? मागणें. तुज्यान मानग्याक घोरांटें घरोवंक जाता व ताची जीब दोरयेन बांदूंक जाता. ताच्या नाका पुडांतल्यान तुज्यान बेटकाटी घालूं येता व ताचें दाडोवन तुज्यान गोऱ्यान तोपूंक जाता. मोवाळ उतरांनी तुका उलो मारून लांब सुस्काऱ्यांनी तो तुजे लागीं आदार मागत. जिवीतभर तुजो गुलाम जावंक तो तुजे लागीं कबलात करीत. एका अपुरबायेच्या सुकण्या भाशेन तुज्यान ताची अपुरबाय करूंक तुज्या
सुपुल्ल्या चेडवांक खेळोवंक ताच्या फुड्यान दवरशी. नुस्त्याच्या व्हडल्या धंदेकारांनी विकून बारीक वेपाऱ्यांनी ताचे वांटे घालून विकूंक जायत. ताची कात भाल्यांनी भरूंक जायत वो ताचे तकलेक भाले मारूंक जायत. ताचेर हात मात घाल आनी पळय कसली लढाय ती. तशें करूंक तूं आनी केन्नाच फुडें सरचो ना. देवाचें उतर हें